नमस्कार, गोमंतक न्यूजर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. खंयसरूय जाल्ल्या दोंगर कापणीचे नगर नियोजन खात्याचेर फोडूं नाकात खापर. रेस मांगुसांतल्या DHL प्रकल्पाची करतलो पुराय चवकशी, सांगता मंत्री विश्वजीत राणे. काँग्रेस शिष्टमंडळान पर्वरे मंत्रालयाचेर घातलो घेराव. मुख्य सचिव पुनीत गोयल हांचे कडेन भेट जावंक नाशिल्ल्यान राज्यपाला कडेन हो प्रस्न मांडटले, म्हणटा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार. सरकाराच्या जमिनीत सरकारी प्रकल्पाक विरोध करप चुकीचे. उदरगतीक दिवचो तेंको. कुडचिऱ्या जावपी प्रकल्प हो कोयर प्रकल्प न्हय जाल्यार C&D प्रकल्प, मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. कामुर्ले प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्याक मारहाण करपी शिक्षकाक करतले निलंबीत. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची माहिती. बाटल्याच्या रस्त्याची जाल्या परतून अवतिकाय. सप्तका पयलींच घातिल्ल्या पेवर्सांचो जाला खिळखिळो. संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाय करपाची विरोधकांची मागणी. अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक दितले सर्गेस्त बाळाराय मापारी हांचे नाव. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची घोशणा. आनी आतां खबरो विस्तारांत. खंयसरूय जाल्ल्या दोंगर कापणीचे खापर नगर नियोजन खात्याचेर फोडूं नाकात. रेस मांगूस जावपी कथीत DHL प्रकल्पाची पुराय चवकशी करपाक वेळ लागतलो. तांचे कडेन कायदेशीर परवाने आसल्यार आमी कांयच करपाक शकना, अशें मंत्री विश्वजीत राणेन म्हटलें. तशेंच राज्याचे मुख्य सचिव पुनीत गोयल हांची कारणां शिवाय बदनामी करचे न्हय अशें म्हणीत मंत्र्यान तांकां क्लीन चीट दिली. आम्ही परत एकदा आयज नवे अमेंडमेंट्स एंड नवे गायडलायन्साचेर आमी चर्चा केल्या. नव्या गायडलायन्स आशिल्ल्यो हिल कटिंगाचे संबंधीत. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन that not a single permission of hill cutting has been given by our department in the last so many months. I said last time 6 months. And 6 monthsच्या वयर म्हाका दिसता जेन्ना हांव रेकॉर्ड चेक करतालो आमी केन्नाच दिवंक ना. We are going as per what is happening. केन्ना you see some people are going to some particular. You have to actually verify which department has given those permissions. You have to verify. And I have already written a letter to Honorable Chief Minister today to please instruct the respective officials. I have written, I just little draft करून आणि मुख्यमंत्रीकडे त्यांच्याकडे वेळ घेऊन त्याच्याकडे पर्सनली मेळटलो की काय करे जे कितें अंदाजुंदी कोणतरी करता, जे कितें विदाउट लॉ, विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रूल्स रेग्युलेशन्स जे कितें करता तेजेर कारवाई योग्य ते डिपार्टमेंटान आनी योग्य ते ऑफिसरान करपाची गरज आसा. त्याचबरोबर रेस मागोसाचे जे परमिशनां जे दिल्या ते हांव मंत्री जावपाचे पयलीं दिल्ले परमिशन. हांव मंत्री नाशिल्लो. हे कन्वर्जन पयलीं जाल्लें, परमिशनां पयलीं दिल्ली, सर्टिफाईड हांवें मागून घेतल्या. मंत्री आसता म्हणून कितें जाय तशें हांव करूं शकना. हे दोन्ही प्रकल्प जे आहा हे दोन्ही प्रकल्पाचे सारखे व्हेरीफाय करून तेंचे कडेन सगळे कायदेशीर आहा जाल्यार काय ना, कितें आहा, केन्ना ह्यो जाली म्हणून हांवें हे सगळे ओडीपी संबंधी सगळी माहिती काढून घेतली की म्हाकाच खबर ना कितें कितें जालां ते केन्ना. एक लक्षात आमी घेवंक जाय की हे केन्ना काय गोष्टी जाल्या, केन्ना कितें जालां, केन्ना हे परमिशन दिल्ल्यो, हे सगळे परमिशन परत एकदा तेजेर लक्ष घालपाचें हांवें ठरयल्लें आसा. आनी म्हणूनच हे दोन्ही प्रकल्प जे आहा हे दोन्ही प्रकल्पाचे जे कितें आहा कायदेशीर आहा जाल्यार कायदेशीर आहा. जे प्रपोजल जे आसा हेंचे कितें आहा ते व्हेरीफाय करपाक म्हणून हांवें टीम धाडल्या. आणि त्याचबरोबर DLFचे सगळे प्रपोजल मागून घेतल्या. जर DLFचे खंय कितें चुकला तर म्हाका वेळ लागचो ना तेजेर कारवाई करपाक. पण कितें आहा ते म्हाका सारखें तें कितें आहा ते सारखें पळोवपाक जाय. DLF व्हडली कंपनी असली तरी म्हाका व्हेरिफिकेशना खातीर आय हॅव कॉल्ड फॉर द फायल्स अगेन. आय विल व्हेरीफाय एंड इफ इट इज एज पर माय सॅटिस्फॅक्शन, एज पर द ऑफिसर्स रेकमेंडेशन टू मी, देन आय विल सी व्हॉट इज टू बी डन. If it is not as per the recommendation and there is something not correct in that, there will be no permission or it will be invalid. This is my thought process. एक सांगू सोदता मनीस त्याचा विषयच ना तो जे विषय ज्या तरेन मांडला त्या तरेन त्यांनी कसलेच जमीन कन्वर्ट करून घेवंक ना. Chief Secretary has not converted a single inch of land in the state of Goa. And as far as the Chief Secretary is concerned, he is an excellent human being and a good officer. केन्ना malicious campaign कोणती त्याचे अगेन्स्ट चलयता, that is not acceptable.
आणि ह्याच्याबद्दल मी मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करून मुख्यमंत्री लेखी धाडून दितलो की केन्नाच चीफ सेक्रेटरी कसलेच फेवर टाउन प्लॅन डिपार्टमेंट कडल्यान मागूंक ना. जर कोणी तरी ते काम करून घेतला आणि तेणी विशयान चेक केल्ले आसा ते कायद्या अनुसार जाल्ले आसा. पण योगायोग जेन्ना चीफ सेक्रेटरी राज्याचो कितेंय जर घेवपाक वयता ताका राज्य सरकाराचें परमिशन लागता आणि त्या राज्य सरकाराचें परमिशन तेणी घेतलेलें आसा. आणि म्हाका खात्री आहा की हे सगळे गोष्टी वेन एनी गव्हर्नमेंट ऑफिसर हॅज टू प्रोक्युअर ऑर परचेज अँड ही नीड्स गव्हर्नमेंट परमिशन अँड ही हॅज टेकन गव्हर्नमेंट परमिशन. कामुर्ले प्राथमीक शाळेच्या 4थीच्या विद्यार्थ्याक मारहाण करपी शिक्षकाक निलंबित करतले आणि नेमा प्रमाण ह्या प्रकरणाची चौकशी जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. सोमारची घडणूक पुस्तकाची पानां भिजिल्ली म्हूण कामुर्लेच्या प्राथमीक शाळेच्या शिक्षिकेन एका विद्यार्थ्याक बरोच बडयल्लो. ताका लागून त्या विद्यार्थ्याच्या आंगार जखमो जाल्ल्यो. हो सगळो प्रकार त्याच्या पालकाच्या नदरेक आयल्या उपरांत त्याच्या बापायन मंगळारा दोनूय शिक्षिके आड कोलवाळ पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली. उपरांत पुलिशेंत त्या दोनूय शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केल्लो आनी बुधवारा तांकां चौकशे खातीर पुलीस स्टेशनांत हाजीर रावपाक सांगिल्ले. चौकशी खातीर आयिल्ल्या उपरांत पत्रकारांनी ते शिक्षिकेक प्रश्नार प्रश्न केले तेन्ना ती ओगीच रावली. तिच्या तोंडांतल्यान जाप भायर येवंक ना. कितें जालें म्हाका सांग. कित्याक मारले तुम्ही मारलेले पळय त्या भुरग्याक कित्या खातीर मारलेले कितें सांगू शकता कित्या खातीर मारलेले इतलो मारप कित्या खातीर कितें केलें त्या भुरग्यान इतलें हय तुमी एक टिचर न्हू टिचर इतले भुरग्याक कशें मारूं शकता इतली कितें कारण आसलें ते इतलें मारपाक ताका कित्याक मारले आणि तुम्ही अशीच मारतात अशीच मारतात तुम्ही सरफ अशीच मारतात मॅडम सांगा कित्याक मारले तुमी इतले अशीच मारतात तुम्ही हय कितें केलें इतल्या भुरग्यान त्या मॅडम कितें केलें त्या भुरग्यान इतलें काढलो हय मजगती हें प्रकरण सगळे पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातले. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांक मारप हें चुकीचें. ह्या प्रकरणात शिक्षकांक निलंबित करतले आणि नेमा प्रमाण ह्या प्रकरणाची चौकशी जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. डिपार्टमेंटूय घेतलो खंयसरूच म्हणजे मात सुद्दां कायदो चुकतो ना. जर तिका म्हणजे पुलिशेन ज्या पद्दतीन भुरग्यांक मारल्या उपरांत तिका जर अरेस्ट बीन बाकीचे कितें तो प्रोसेस एके वटेच्यान सुरू जाता आनी हे वटेच्यान डिपार्टमेंटांतल्यान पयलीं तिका सस्पेन्शन आनी बाकीचो प्रोसेस सस्पेन्शन आनी हे ते डिपार्टमेंट करतले. पुलीस त्या भुरग्याक मारल्या म्हणून तेंची कितें IPC सेक्शन लागता ती लायतली आनी तेज्या प्रमाणे जाता. बट अशा पद्दतीन म्हणजे बरेचशे फावटी म्हाका दिसता टिचरी कश्यो भुरग्यां कडेन अश्यो वागता त्योच म्हाका कळना. हालींच्या हालीं 3 इन्सिडंट्स जाल्ले. एकदा घरा कडले राग भुरग्यांचेर काडटा काय कितें अशें म्हाका दिसूंक लागलां आनी तांकांय बी कावन्सिलरांची आतां गरज आसा अशें दिसूंक लागलां. हांवें सेक्रेटरी एड्युकेशना कडेन उलयतालो की एकदां तेंचेय बी आतां आसता टिचरींचे कारण हो पळोवंक गेल्यार कोणाचो तरी राग भुरग्याचेर ते काडला असो दिसता. म्हणून म्हाका दिसता हें योग्य न्ही आनी आमी टॉलरेट करूं शकना. त्या खातीर सांगलें न्ही तुका म्हणजे आमी ताका कितें आतां विचार करता आमी ताका अशा पद्दतीचो एक कित्याक इन्सिडंट जालो तेज्या फाटलो पयलीं स्टडी करता तेज्या उपरांत आमी डिसिजन. खंयच्याच शाळेच्या विद्यार्थ्याक अशा तरेन मारपाक शिक्षकांक अधिकार ना. त्या दोनूय शिक्षिकेंचेर बेगोबेग कारवाय करची म्हूण शाळेच्या वेवस्थापनाक आदेश दिला अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलें. तशेंच हेर शाळांनी लेगीत अशा तरेन विद्यार्थ्यांक जर शिक्षकांनी बडयले जाल्यार तांकां डायरेक्ट निलंबीत करतले म्हूण तांणी शिटकावणी दिल्या. हो इन्सिडंट खंय पयर जालो काल पयर सोमार दीस आनी काल ते सगळे व्हायरल जाताले आनी पयलीं गव्हर्मेंट स्कुलाचें म्हणून म्हजेरूय प्रेशर आनीक वाडलो. पूण एक्चुली आमी जेन्ना कन्फर्म केलें ते गव्हर्मेंट स्कूल न्ही ते प्रायवेट एडेड स्कूल आनी खंयचेय जावं प्रायवेट जावं एडेड जावं अनएडेड जावं खंयच्याच टिचरीक भुरग्यांक असो मारपाचो हक्कूच ना. इट इज अ कॉर्पोरल पनिशमेंट म्हणटा तो इज पनिशेबल. सो कोणाकूच आमी सोडचें ना. स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें. त्याच खातीर आज हांवें मॅनेजमेंटाच्या मनशांक आपयल्ले त्या टिचरीकूय आपयल्ली पूण त्या टिचरीक खंय पुलीस स्टेशनाचेर आपयल्ली आज 9:30 म्हणून ती थंय गेल्या फॉर इन्वेस्टिगेशन आनी मॅनेजमेंटाक हांवें स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्या जाता तितल्या बेगीन कारवाई इनिशिएट कर आनी कितें कितें जाता प्रोसिजर सगळो फॉलो कर. कोणूच हातून सुटपाक जायना. कित्याक तुमी पळयलो आसतलें त्या भुरग्याच्या समज ते मार्क्स जर स्कुलान जर अशें घडटा जाल्यार म्हाका सुद्दां सांगपाक लज दिसता आनी अशें खंयच जावचें न्ही. परत टिचराकूय हांव सगळ्यांक शिटकावणी दिता की अशें इन्सिडंट जर तांणी केलो तांचीय परिस्थिती अशीच जातली. भुरग्यांक प्ले मेथडान बऱ्या तरेन शिकोवपाची टिचराची ड्युटी आनी ती तांणी ड्युटी बऱ्या तरेन करची अशें हांव सगळ्या टिचरांक सांगता. पयलीं म्हणल्यार सस्पेंड जातली ती टिचर मागीर इन्क्वायरी जावन
आतां पुलीस कितें करता तें पुलिसान समज ती गिल्टी दिसली जाल्यार डेफिनेटली इमिजिएटली सस्पेंड जातलीच आनी मागीर इन अकॉर्डन्स विथ लॉ टर्मिनेशन कितें आसा तें मॅनेजमेंट करचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कामुर्ले प्राथमीक शाळेच्या 4थीच्या विद्यार्थ्याक मारहाण करपी ह्या शिक्षिकेक निलंबित केले. बाटलेच्या रस्त्याची आतां परतून अवतिकाय जाल्या. मे म्हयन्यांत घातिल्लो हॉट मिक्स पयल्याच पावसान व्हांवून गेलो. सप्तका पयलींच घातिल्ल्या पेवर्सांचो खुळखुळो जाला. संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाय करपाची मागणी विरोधकांनी केल्या. परत एक फावट भाटलेच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. जुनात केल्लो हॉट मिक्सिंग पयल्याच पावसान व्हांवलो. आतां हालींच रस्त्यार घातिल्ल्या पेवर्सांचो खिळखिळो जाला. बेजबाबदार कॉन्ट्रॅक्टराक तशेंच अभियंत्याक निलंबीत करपाची मागणी आदलो महापौर उदय मडकयकारान केला. हो रस्तो न्ही मेच्या 21 तारखेक कितें हॉट मिक्स केल्लो आनी तो जून 10 तारखे पर्यंत सगळो व्हांवून गेलो. म्हणजे जवळ जवळ 50 दीस सुद्दां हो रस्तो टिकलो ना. हॉट मिक्स रोड मागीर सगळे मिडियांनी म्हणजे तुमी सगळ्याच मिडियांनी हांवें बोवाळ केलो, मिडियान बोवाळ केलो आनी इतके खड्डे लोक पडू लागले, लोक इंजर्ड जावं लागले, लोकांक त्रास जावं लागले. शेवट हांवें RTI मागलें की हांवें चिंतलें की हे कशें सुदारपाचें ना म्हणून, कित्याक हे वर्स्ट डिपार्टमेंट जाल्लें आसा PWD म्हणटा तें. रायट टू इन्फॉर्मेशन मागल्या बरोबर हांकां खंय तरी जागे जाले आनी बेगीन बेगीन हाडले आनी पेवर्स बसयले. पेवर्स बसयतात तेन्ना हांवें रातचें तांकां सांगिल्लें, रातचे 12 सुमार तेन्ना स्टार्ट केलें. तेन्नाच सांगलें की बाबा तुमी बसयता ती पद्दत सारकी ना म्हणून, हे पयल्याच पावसान वतलें म्हणून. 8 दीस पावस पडलो ना आनी जेन्ना 9व्या दिसा पावस पडलो त्या बरोबर एका पावसा भितर सगळे पेवर्स हे सगळे हालू लागले आनी खंय तरी हांचे अशे पेवर्स वयर उखल्लेले आसा. कंटिन्यू डेली सद्या कोण एक्सिडेंट जाता. फाटल्या दिसांनी जाल्यार 8 दीस जाले कोण त्यो एकटो पडलो तेजे सगळे फुटले, तो अजुनूय सारको जावना. मग ताका तकलेक मार बसला. म्हणजे हे लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा. लोकांक म्हणजे बरे भशेन लोकांक हे जगपाक दिना. म्हणजे इंजिनियर सगळे PWD मातल्या. हांवें गोवोरमेंटा कडेन मागलां आनी परत एकदां मागता की जे कोण इंजिनियर हांगा रोड जावं पेवर्स बसोवपाक जे कोण इस्टिमेट केल्लो, जो कोण इंजिनियर जबाबदार आसा तो JE जावं AE जावं EE जावं नाल्यार चीफ इंजिनियर जावं हांकां इमिजिएटली सस्पेंड करचें म्हणून. आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो कोणें काम केला तो कोण फोंडेचो कोण तरी खंयचो तरी ताका ब्लॅक लिस्टार घालचो म्हणून, हेच्या फुडें ताका कामाच दिवची न्ही म्हणून. हफ्ते पावयतात म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरांक कोणाचो भंय उरूंक ना. भौशीक बांदकाम पयशे खावपाचें खातें जावन रावलां. आपाच्या अमित पालेकराचो आरोप. सो PWD खा ते म्हणटा ताका सदांच. PWD खा आनी ते स्वताच चीफ मिनिस्टरान आपल्या कडेन दवरला. ते खावपाकच दवरला अशें म्हाका आतां दिसपाक लागला. कारण परिस्थिती अशी आसा की चीफ मिनिस्टर जेन्ना आज म्हाका दिसता फक्त जिबली उखलता आनी तयाक लायता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. ऑल आर एक्सिडेंट विक्टीम बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन ऑफ रोड. लोकांच्यो गाडयो पाड जाल्या गोंयांत, लोकांची हाडां खिळखिळी जाल्या. सरकाराक पडून गेल्लें ना. जे रस्त्याच्या नांवार जे कितें आसूंक जाय आशिल्लो डामर म्हणटात तो सुद्दां दिसना अशी परिस्थिती आसा. चीफ मिनिस्टर शूड एपॉलॉजायज टू पीपल ऑफ गोवा दॅट ही हॅज लायड टू पीपल ऑफ गोवा की आपूण 4थी मेरेन की सगळे रस्त्याचे खड्डे भरून काडटलो म्हणून. यू कांट पॉसिबली डू इट. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज करप्शनान PWD इतली बरबटल्या, कॉन्ट्रॅक्टर इतले माजल्या की तांकांय आतां दिसूंक लागलें की चीफ मिनिस्टराक आमी केकी कोत काडना म्हणून. कारण प्रत्येकाक हप्ते वता म्हणून. आय थिंक दीस इज द रियालिटी ऑफ गोवा टुडे. पणजेच्यान वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळाराया मापारी हांचे नांव दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या. अस्नोडे मुळगांव ह्या प्रलंबीत 4 लेन बायपास रस्त्याची बुनयाद घातल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळाराया मापारी हांचे नांव दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. स्टेट हायवे 1 खाला बांदपी अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याची बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी डिजिटल पद्दतीन बुनयाद घाली. ह्या बायपास रस्त्याचेर सुमार 3 किलोमीटर अंतराच्या कामाचेर 160 कोटी रुपये खर्च येतलो. बुनयाद घालपाच्या सुवाळ्या वेळार मंत्री निळकंठ हळर्णकार, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेट हांचे सयत हेर हजर आशिल्ले. 4 लेन अस्नोडा बायपास या नावापेक्षा स्वर्गीय बाळाराया मापारी असं या रस्त्याचे नाव असताना आणि पुराय आणि सदोरीत ज्यांच्यानी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात आमकां योगदान दिलें, अस्नोडेचो सुपुत्र आणि गोंयच्या इतिहासांतलो
पयलो म्हणजे शहीद जावपी जर कोण आसत जाल्यार बाळाराया मापारी आसतले आनी तें नांव ह्या रस्त्या खातीर आज आमी जाहीर करता आनी हें सांगता आसतनाय बी म्हणजे हॉस्पिटला खातीर म्हाका दिसता ही अभिमानाची गजाल आसा की ज्या पद्दतीन बाळाराया मापारी सॅक्रिफायस केलें आमी थोडीशी जागाच दिल्या पण बाळाराया मापारीच्या नांवात सुदोदीत हो रस्तो जो आसा तो आमी उडास दवरतले याद दवरतले आनी तें डेडिकेशन तेंचें शहीद ह्या गोंया खातीर जाल्लें आसा. प्रोजेक्ट कंप्लीट केन्ना जातलो त्या वेळाचेर म्हाका दिसता बरेच लोक जे आसात हे बिचोली मतदारसंघ आसा बिचोली तालुका आसत सत्तरी तालुका आसत बार्देस हेच्या भायर गोंयभरले लोक जे आसात ते केवळ सेल्फी घेवपाक लागून येतले तितल्या तरेचे ब्युटिफूल अशे प्रोजेक्ट जो आसा जातलो आनी खऱ्या अर्थान एक बरी गोश्ट जाली कारण चवथीक 2-3 दीस उरल्या बिचोली तालुका आसत सत्तरी आनी बार्देस तालुका ह्या तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक एक बरे तरेचे गिफ्ट मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आसा ह्या बायपासाच्या माध्यमांतल्यान आनी म्हणून आमी सगळ्यांनी मिळून हाचो आनंद जो आसा तो आनंद आमकां सगळ्यांक मेळटलो पण हे सगळें करता आसतना आमी विचार करपाक जाय की एखादो प्रोजेक्ट जे वेळाचेर करतात त्या वेळाचेर विविध अशे 100% सगळ्याच लोकांक सॅटिस्फाय करपाक शकना एखादो एक कोण तरी त्या विशयाचेर फुडें वतात कोण तरी तेजेर क्रिटिसायज करतात पण एखादें क्रिटिसिजम ज्या वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर आमी सुद्दां त्या क्रिटिसिजमाक त्याच तरेन उत्तर दिवपाची गरज आसा. हे जे सगळे प्रोजेक्ट जातात ते आमच्या लोकां खातीर जातात आमच्या खातीर जातात आणि जेन्ना आमी लोकां खातीर सरकार आमचो प्रोजेक्ट करता तेन्ना तुमकांच त्रास करून तुमचो तरी प्रोजेक्ट करा ही आमच्या सरकाराची वृत्ती ना. तुम्ही जर पळयशात खास करून जेन्ना रोड डेव्हलपमेंट जाता रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटलो काय तो बीजेपी जाता तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो आसूं की स्टेट गव्हर्नमेंटाचो आसूं पण कशें आसता तेन्ना मागीर लोक बारीक कितें जालें काय इतले डिस्प्रोपोर्शनेट करता. आज तुमकां खबर आसतलें ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार 160 कोटी मोडटा 160 कोटी हो काय कमी अमाउंट न्ही हो सरकाराचो येतो व्हडलो अमाउंट जेन्ना सरकार मोडटा आनी आतांच तुम्ही सगळ्यांनी प्रेझेंटेशन पळयलें हो जर रस्तो जाय एक म्हणटा ते म्हापशासून तुमकां जर बिचोले येवपाक जाय तुमचे डिस्टन्स सेव जातले. दिवचलच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मडगांवच्या राहुल प्रभुदेसाय आणि गौतम वेर्लेकरांत इतिहास रचलो. ह्या दोगांयनी लडाखांतल्या माउंट कांग यात्से 1 आणि 2 चेर गोंयची पयली दोट्टी शिखर मोहीम यशस्वी केली. पळयात खासा रिपोर्ट. मडगांवचे राहुल प्रभुदेसाय आणि गौतम वेल्लेकर ह्या गोंयकारांनी लडाखांतल्या माउंट कांग यात्से 1 आणि 2 चेर गोंयची पयली दोट्टी शिखर मोहीम यशस्वी केली. 23 आणि 27 ऑगस्टाक 100 वरां भितरूच 6200 मिटरां परस चड उंचायची 2 शिखरां चडपी राहुल प्रभुदेसाय हो पयलो नागरीक थारलो. I'm Rahul Prabhudesai, mountaineer from Goa. In 2018, when I attempted Mount Everest, the first Goan to attempt Everest, I had to turn back just 300 meters below the summit, and due to I had some GI issues, also my oxygen regulator wasn't functioning properly, and thus that dream remained unfulfilled. 6 years later, I was not in the mountains, been at sea level for the last 6 years. A lot happened. And then finally, this time, I was lucky enough to be a part of a good expedition to the mountains Kang Yatse 1 and 2 in Ladakh, in the Marka Valley. Kang Yatse 2 is a 6,250 meter mountain, and Kang Yatse 1 is a 6,450 meter mountain. And luckily I became the first Goan to summit both these peaks within a span of 100 hours. We summited Kang Yatse 2 on 23rd August at 7:43 a.m. and Kang Yatse 1 on 27th August at 9 a.m. And with me on Kang Yatse 2 was a fellow Goan teammate of mine, Mr. Gautam Verlekar, who is also the executive member of the Goa Alpine Club that we've just begun. This expedition was very important for me because, as I said, I was in the mountains 6 years after my Everest attempt, and being the first Goan and being the first duo to be a part of the team to do both these peaks within a span of 100 hours was a great feeling.
and as a part of the Goa Alpine Club, it was our first expedition. ह्या यशस्वी मोहिमे उपरांत आता आमचो फुडलो ध्येय हो 2026 वर्सा माउंट कांचनजंगा शिखर चढपाचो आसा. अशाच पद्दतीन आमी आमची उमेद कायम दवरून महत्वाची शिखरां चडटले अशें ह्या वेळार राहुल प्रभुदेसाईन सांगलें. This 2 peaks is first stepping stone towards another big project that Goa Alpine Club has in mind, which would be represented by me in terms of climbing the main project. And this main project would be Mount Kanchenjunga in the year 2026. Of course, there would be a couple of pre-expeditions before the main project in 2025, which we have not decided yet, but there would be a couple of 7,000 meter mountains. And I think it would be the first project from Goa under Goa Alpine Club by a Goan to embark on 8,000 meter mountain like Kanchenjunga, which is much less climbed than Everest and is much more technical in terms of a lot of factors. So yes, this 2 peaks was the first step towards this main project, and with this we also became the first Goan team to do the 2 peaks within a span of 100 hours. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडा नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली. ह्या बसकेत सिवरेज कनेक्शन, नवीन इमारत पार्किंग ह्यासारख्या हेर विशयाचेर चर्चा जाली. तशेंच चवथीच्या फाटभुंयेर सामान खरेदी करपाक येवपी लोकांची बाजारात गैरसोय आनी येरादारीची कोंडी जावची न्हय ताका लागून येरादारी दुसऱ्या वाटेन वळयला अशें फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक हाणें सांगलें. सेवरेज ही फोंड्यान सेवरेज जाता तितले बेगीन सुरू करपाक लागून म्हाका दिसता 2012 त्या वेळार हेजे फावंडेशनान रवी नायक सरान त्या वेळार घातलें तेन्ना म्हाका याद आसा. आनी तेन्नाच्यान हें काम चालूच आशिल्लें. आनी आतां जें कनेक्शन दिवपा लागून सो आमचे सेवरेज कॉर्पोरेशन ते आज जाल्ले आमकां. तेणें आमकां प्रेजेंटेशन आज दिलें. तेणें सांगलां की डिविजन 26 जें आसा पळय न्ही सेवरेज हांगा आमच्या नियर एडीआय ऑफीस शांतीनगर, सो थंयसून फॉर्मां घेवपाचीं, जावं प्रत्येक बिल्डींग आसूं, मागीर जावं इंडिविज्युअल घरां आसूं न्ही, जे लोकांक टॅप कनेक्शन जें वॉटर कनेक्शन जें सगळ्यांक आसा पळय न्ही, तेणी फॉर्मां येवन जाता तितले बेगीन व्हरपाचीं, फॉर्मां व्हरून ती भरून दिवपाची. आयच्यानूच सुरवात केल्ली आसा. चतुर्थी बाजार तुमी पळयलें आसतलें. आनी फक्त ट्राफिकां आमी मुद्दाम आयज आपयलेलें की डायवर्शन जे जंक्शनाचेर वयल्या बाजारांत बागायतदारा कडेन साळेवेऱ्यां वयता त्या रोडाक एवरी इयर तशें करता की डायवर्जन आमचो तशें आसतलें. ते सायडीच्यान आमी गाडी सोडटले अप टू दर वर्षी प्रमाणे. हय पूण हे फावटी आमी आयतार परके शेनवार येतात, चवथ आसा आनी हे 2 दिसांचो सुद्दां लोक बाजाराक येता कळ्ळें न्ही. बाजारांत सारकी गर्दी आसता. सो आयतार पर्यंत तरी आमी हो डायवर्जन आमी ट्राफिकाक सांगलां. आनी मागीर आमची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जी दिश्टी पडटा तुमकां पळय शेजाराकूच आसा, तेजें ऑलमोस्ट चडशें काम जाल्लें आसा. आनी आतां तेजें म्हणजे प्रेजेंटेशन आमकां आतां सगळे कावन्सिलर तेणी आज दाखयलां. जी आमचे आर्किटेक्ट जो आसा बाबा आगाद ताणें आमकां दाखयल्लें आसा की जाता तितले बेगीन आमचो प्रयत्न आसा. आमचो चीफ ऑफिसर, आमचे एबी जावं आमचे बाकीचे स्टाफ टॅक्निकल कितें आसूं बरें काम करता. आनी तेंचो 8 दिसान चीफ ऑफिसर आमचो फॉलोअप घेता तेजेर. आनी हें काम जिस्कार म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर पडलेलो आसा, तो बरें काम करता. आनी तेणें आमकां सांगलां बाय 19 डिसेंबर म्हणल्यार आमकां कंप्लिशन म्हणजे सांगलें ताणें कंप्लीट करून दिता म्हणून. सो कामूय बुधवारा शिक्षकां खातीरचे मुख्यमंत्री वशिश्ट गुरू पुरस्कार जाहीर जाल्यात. अंदूच्या वर्सा वट्ट 7 शिक्षकांक हे पुरस्कार दितले. महेश कशाळकर, प्रतिमा गांवकर, सुधीर नायक, ज्योती सिनारी, शिरीश कुमार आमशेकर, शिरीश भिडे आणि विठ्ठल पार्सेकर ह्या 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वशिश्ट गुरू पुरस्कार फावो जाल्यात. बेरेस्तारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या पुरस्कारांचे वांटप जातलें. गोयच्या 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वरिष्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाल्यात. जाल्यार ते शिक्षक जावन आसा महेश चंद्रकांत काशाळकर, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टिचर मोपा पेडणेचो, प्रतिमा प्रकाश प्रभुगांवकर, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टिचर पैगिणी काणकोणा हांगा, सुधीर तुकाराम नायक, ड्रॉइंग टिचर, सातेरी विद्या मंदिर इब्रामपूर पेडणे,
ज्योती वेंकटेश सिनारी असिस्टंट टीचर, रमाकांत नायक मेमोरियल गव्हर्मेंट हायस्कूल सुल्ला बिचोले, शशिकुमार विनायक आमशेकर हेडमास्टर स्वस्तिक विद्यालय प्रियोळ माड्डोळ, तशेंच हायर सेकंडरी टीचर कॅटेगरीन शिरीश भिडे देंपो ग्रेड 1 टीचर देंपो चॅरिटेबल ट्रस्ट देंपो हायर सेकंडरी सांताक्रूज, हायर सेकंडरी प्रिंसिपल कॅटेगरीन विठ्ठल अंकुश पार्सेकर प्रिंसिपल डॉक्टर आंबेडकर हायर सेकंडरी स्कूल कोलवाळे बार्देस गोवा. सो हे आशिल्ले 60 टीचर जांकां वरिश्ठ मुख्यमंत्री वरिश्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाल्ले. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फोंडा मालांतल्या 1300 शेतकऱ्यांक शेतीच्या वेवसायांत लुकसाण जालें आनी तांचे कडेन कृशी कार्ड लेगीत नाशिल्ले. देखून कृषी मंत्री रवी नायक हाणें शेतकऱ्यांक कृषी खात्या कडल्यान 70 लाखाची लुकसाण भरपाय दिली. आयचे जे पळय फंक्शन आसलें तें आमी शेतकारांक शेतकरी आदार निधीच्या अंडर जो पळय इन्स्टॉलमेंट आसलो तो रिलीज करपाचो प्रोग्राम आसलो. आयच्या आमच्या ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टराच्या हातीन आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा आसतना आमच्या मुखार 2 इश्यू आसले, 2 प्रॉब्लेम आसले. एक म्हणल्यार ज्या लोकां कडेन कृशी कार्ड आसा आनी ज्या लोकां कडेन कृशी कार्ड ना. सो आमी स्ट्रेस केल्लो आमच्या ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांणी दोगांनी एक कॉल घेवन अशें डिसायड केलें की ज्या लोकां कडेन कृशी कार्ड ना ह्यावूय लोकांक जाता तितले बेगीन ही निधी जी आसा ती मेळपाक जाय. सो हेका लागून आमी प्रयत्न केले आनी ज्या लोकां कडेन कृशी कार्ड ना, जे बारीक बारीक शेतकार आसले, जे मळेकार आसले, खंयची भाजी पेड्ड्यार जाल्ली इन सिजन रेन्स चड पावस पडून जी पळय कुसोन गेल्ली त्या लोकांक आयज आमी रिलीफ जो पळय सबसिडी जी आसा जो पळय निधी जी आसा ती आमी आज तांकां दिले कडेन आसा. हो प्रोग्राम चालू आसतनाच आमकां कितलेशे कॉल आयले की आपल्या एकाउंटाक ही निधी जमा ऑलरेडी जाले कडेन आसा म्हणून. सो आयज आमी ज्या लोकांची कृशी कार्ड नासले अशे सादारण 1300 लोकांच्यो केसीस आमी क्लियर केला आनी जेच्या अंडर आमी 70 लाख रुपया दिले कडेन आसा. दुसरी म्हणल्यार ज्याचे कृशी कार्ड जे आसा जे मोठे शेतकार आसले अशे शेतकार आमचे सादारण 2641 केसीस आमच्या हाती आसा. आमी प्रोसेस करतात आनी तांकांय बी सादारण 2 कोटी 91 लाख सादारण 91 लाख रुपयाचे कॉम्पेन्सेशन जे आसा निधी आसा ती फाल्यां परवां 1-2 दीस भितर चडांत चड केसीस क्लियर जाता. ओके, थँक्यू सर. तुमचें नांव? हांव संदीप फळदेसाय, डायरेक्टर एग्रीकल्चर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. Brocade Trading Private Limited, a trusted name in furniture making. Big discount on package purchase and individual items during the Ganesh festival. Luxury sofa, bedroom furniture, mattress, dining tables, custom design furniture, monsoon blinds, outdoor furniture, office furniture, curtains and modular kitchen, etc. Vinayak Furniture near Davalim Masjid, Margaon. Home Decor opposite Costa Factory, Akem, Margaon. iFurn, Gudi Paroda, Kepem Road. For further details, contact 7747075535, 9500017652 and 7276232230. घुमटाच्या तालार फाकला चवथीचो नाद. सुखदुःखाच्या खिणात करून तुजी याद, गोमंतकीयांच्या कल्याणा खातीर घालता तुका साथ. चवथीच्या उमेदीक नाका मारणांचे गिराण, गणपती बाप्पाचे मंगलमय वातावरण तुमचे आमचे घरान.
गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया म्हणीत करूया चवथीचो रे निनाद. गणपती बाप्पा बुद्धीची देवता, भुजिया पुजिया ताका आमी सगळे भक्तिभावान. गणपती बाप्पा दोलतलो शामेळ घुमटांच्या तालार, आता आमचो गोंयकार आसतलो चवथीच्या मुडान. मातयेंतल्यान जो आकाराक येता, नेवऱ्या मोदकाचो नैवेद्य जाका आवडटा, संकटांक पयस तो करता, सगळ्यांच्या घरांत तो खुशालकाय फाकयता. माटोळी सजली गणपतीच्या माथ्यार, घराघरांनी दारांत रांगोळी फात्या परार. असो पुरबायेचो आमचो गणपती बाप्पा घराघरांनी आता विराजमान जाता. समेस्तांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. गोमंतक टीव्हीच्या सगळे दर्शकांक चवथीच्यो उर्बे भरीत परबी. गणपती बाप्पा मोरया.